आम्ही ह्याच्याय पयलीं सांगला की काँग्रेसचे जे कॅन्डिडेट जे डिक्लेअर जाला हे कॅन्डिडेट बीजेपीन आपलो सर्वे कंप्लीट केल्या उपरांत बीजेपीन फायनलायज केला आणि डिक्लेअर काँग्रेसीन केला, म्हटल्यार हे बीजेपीचेच कॅन्डिडेट हा. आणि आमी तरी सांगपाक सोदता आनी आमी तरी आतां जेन्ना भोंवता तेन्ना आमकां कळटा की लोक काँग्रेसीक हे वाजेल्ल्या आनी कोणूय कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूं आनी आतां केला ते केल्ले आसोनी प्रॉब्लम ना. लोक ह्या फावटी काँग्रेस आनी बीजेपीक नॉर्थान आनी सावथान दोनूय कडेन भायर मारपाक रावल्या. मेन म्हटल्यार काँग्रेस आयज कॅन्डिडेट घालपाक बेगीन घालपाक टोटल फेल जाल्ली आहा. ते बीजेपीच्या सर्वेक रावल्ले, सर्वे कंप्लीट केल्या उपरांत बीजेपीची ऑर्डर घेतल्या उपरांत तेंच्यांनी आपलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला. आनी काँग्रेस आनी बीजेपी नॉर्थ गोवाची आमची जी जिवनदायिनी आमी म्हादय म्हणटा, ही म्हादय काबार करपाक काँग्रेस आनी बीजेपी हे दोनूय नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार आहा. आयज कर्नाटकान काँग्रेस गव्हर्मेंट आसा जो म्हादयक लागून 5,000 कोटी तेंच्यांनी बजेट दवरला आनी तेंचो चीफ मिनिस्टर सेंटराक वचोन परमिशनां मागत आसा. आनी वयर सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा जो म्हादय डायवर्ट करपाक सामको हातुरलेलो आसा. आनी कर्नाटका इलेक्शनाच्या पयलीं अमित शान स्टेटमेंट केल्ले की आमची म्हादयची डिलींग जाल्लेली आसा. गोवा गव्हर्मेंटाक आमी वांगडा घेवन, कर्नाटका गव्हर्मेंटाक वांगडा घेवन आमी म्हादय कर्नाटकाक दिल्ली आसा आनी तेंची तान आमी भागयल्ली आहा म्हणून. हांगा गोंयकार तानेन आसा. बट काँग्रेस आनी बीजेपी हे दोगूय जे सरकार आसात, नॅशनल पार्टीज आसा, हे दोगूय जाण आमची म्हादय सद्या चोरता, आमचें अस्तित्व सद्या चोरता. आनी म्हाका दिसना की काँग्रेसीन कॅन्डिडेट दवरला तो आमकां की इम्पॅक्ट करतलो म्हणून, नाजाल्यार बीजेपीचो कॅन्डिडेट जो आसा तो आमकां इम्पॅक्ट करतलो. लोक ह्या फावटी रिजनल पक्ष हाडपाक, रिजनल पार्टेक आपलो आवाज पार्लिमेंटान धाडपाक हातुरलेले आसा. लोक वोट मारपाक रावल्या आनी लोक ह्या फावटी आरजीकूच वोट मारता.